जाल्यार हे नवीन इतले वर्सां फोंडाचो मतदारसंघ हो सांबाळा नर्स केला, बऱ्या पद्दतीन काम केलां आनी अचानक ताजें निधन जातकीर एक वेकन्सी तयार जाली. आतां सगळ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आशिल्ली की ज्या पद्दतीन रवीन काम करून तें पार्टीचें उबारणी केल्ली आहा ताज्या चल्याक रितेशाक तिकेट दिवची. हायकमांडान म्हाका दिसता सगळ्यांचें म्हणणें आयकून हें करून आज ताजी तिकेट डिक्लेअर केल्ली आसा आनी सगळे जाण कामाक लागतले, काम करतले आनी सीट विजयी करतले. ह्या बद्दल तुका न्ही पूण आतां हें फॅमिली राज्य बी अशें तशें कितें काय आरोप जावचो ना बीजेपीचेर. फॅमिली राज्याचेर भारतीय जनता पार्टीचो कन्सेप्ट क्लियर आहा. भारतीय पार्टी म्हणटा की जर कोणी तागेलो कोणाचोय रिलेटीव इलेक्शनाक वतलो ताणें काम करून आपलें स्थान निर्माण करपाक. काम करना आसतना बेश्टो न्हिदून उठून हाडलो आनी आसना. रितेश हो नगराध्यक्ष आशिल्लो, एक्टीव आशिल्लो, बापायच्या बरोबर काम करता आनी तशें आसा जाल्यार ताका फॅमिली राज ना. फॅमिली राज म्हणजे कांय राजकारणाक संबंद ना. ताका धरता हाडटा आनी दवरता अशें आसा जाल्यार राजकारण हें म्हणपाक. जो मनीस काम करता, कार्यकर्ते म्हणटात की ताका दी तिकेट, मागीर पार्टेक आनी ऑप्शन नासता. आनी एक न्यूज आसा की ती भाजपाचो विश्वनाथ दळवी आसा पळय तो आपूण कितें इंडिपेंडंट जावंक सोदता अशें म्हणून हें आसा. व्हडलो कांय फरक पडपाना. भारतीय जनता पार्टी हो कॅडर बेज पार्टी. जो पक्ष ठरयता ते नॉर्मली सगळे मानतात.